मोगाच्या भावान भयणो, आफ्रिकाच्या बुरुंडी ह्या देशांत जायते 1993 वर्साक जायते पिडापीड चलतालें. जायते मारामारी झुजां ट्रायब्सां मदीं तांची झुजां चलतालीं आनी आनी जायते जावन एकामेकाचे लागशिल्ल्यांक ते तांचें मरण पावलें आनी लोकां मदीं जायते वाद विवाद. आनी हे सगळे घुसपा गोंदळांत एक बायल मॅगी बारांकीतसे म्हणलोली, ती सोशल एक्टिविस्ट. तिणें आपलो भावार्थ विसरलो ना, पूण ती अनाथ जाल्ल्या भुरग्यांक ती आदार करूंक लागली, तांकां बरी सुवातेर व्हरूंक लागली, तांकां एक सुरक्षीत सुवातेर ती व्हरून दवरूंक लागली. आनी तिची जिविताची पर्वा करिनासतना ती हें काम करताली. आनी तिणें सगळें ओगडायलें, पूण तिणें देवाचेर हो भावार्थ ओगडावंकूच ना. एक इंटरव्यूवरान तिका विचारलें, हे सगळे ह्या परिस्थितींत तुजें मन कशें, तुजें काळीज कशें गोट व्हरलें काय म्हणून तिणें विचारलें. आनी ती जबाब दिवंक लागली, हांवें जायतें मरण पळयलां, पूण हे मरणाक म्हजो जबाब जावन आसा जेजूचें पुनर्जीवनपण. जेजूच्या पुनर्जीवनपणानूच हांव गोट आसां आनी हांव मुखार वेतां. ओय मोगाच्या भावान भयणो, हे बायलेची आमी ही काणी आयकून आमकांय आमच्या जिवितांत एक विचार आमी करूंक येता. आमी जेजूक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमच्या जिवितांत आपणायला, आमच्या जिवितांत पुनर्जीवनपण आमी आपणायलां काय हें आमी विचार करूंक येता. आयज तिसरें समोन 2 समना पयर आमी जेजूचें पुनर्जीवनपण समोर उमललें. आमी आजून जेजूक आमच्या जिवितांत घेतलेलो आसा की ना ती आमी आयज विचार करूंक जाता. आनी आयचो सेवा धर्मूय आमकां तेंच करूंक आपयता, देवाचें उतर आपणावंक. आनी हेंच मोगाच्या भावान भयणो आमी आयज शिसाच्याय जिवितांत दिश्टी पडटा. शिसांक जेजू जायते फावटी मेळ्ळो. आमी जायते दुसरे शुभ वर्तमानकारांच्याय वाचपांनी पळयत जाल्यार जेजू जायते फावटी मेळ्ळो. आनी आमी पळयता जायते फावटी मारिया माग्दलेनाक पयलो मेळ्ळो म्हूण आमी मानतात. मागीर ते इमाऊस वताले ते 2 शिसांक तांकांय मेळ्ळो. आनी अशें करून जायते मेळ्ळो. आनी त्या शिसांनी वचून ताच्या जेजूच्या शिसांक सांगलें तेन्ना ते मानून घेवंक तयार नासले. आनी आयज आमी पळयता सिमोन पेद्रू देखून, जो ताणें जेजूक घात केल्लो ताका नाकारून, तो देखून आयज ताचें घोडी तें वायट केलां तें विसरूंक घोडी तो आयज म्हणटा आपूण निस्त्याक धरूंक वेता. आनी ताचे बरोबर दुसरे शीस वेतात आनी तांकां कांयच लागना. मोगाच्या भावान म्हणून आमकां इतलेंच दाखयता की जेन्ना आमी जेजू सोशिल्लीं पयस वता तेन्ना आमच्या जिवितांत कांयच बरें जायना. आनी आमी हें आयज वाचपान देखून पळयता, आख्खे रातभर तांकां कांय माचडीच पडोंक ना आनी ते घोडी निराश जाल्ले. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आमच्या जिवितांत येता, जेजू ह्या शिसांच्या जिवितांत येता आनी म्हणटा इश्टानो कितें तरी पडलां, आनी ते ना म्हणटात. आनी जेजू तांकां म्हणटा तुजे दुसरे सायडीन तुमी तुजी रामपण घालची. आनी तांकां जायतें निस्त्या तांकां लागता. आनी जेन्ना मोगाच्या भावान भयणो पेद्रू गोमान येता की तो सोमी म्हणून तो सगळें सोडून जेजू लागीं धांवता. हांवें आयज हें मोठ्या आकाराचें वाचप वाचलेलें आसा. मुखार घेतलें जाल्यार जेजू आमी पळयतले जेजू पेद्रू लागीं ती 3 प्रस्न विचारता. ते म्हणल्यार पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय, आनी पेद्रू ताका जबाब दिता. आनी जेजू ताका ताचेर विश्वास धरून ताका आपल्या चेड्याचें राखणेक तो ताका विचून काडटा. मोगाच्या भावान भयणो, आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी मानून घेता, तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत देव आमकां बळान भरता आनी आमी तेच बळान मुखार वचूंक पावता. आनी हेंच आमी पयले वाचपान आमी पळयलां, जेन्ना हे शीस जेन्ना जेजू लागीं बरोबर ते आसले, ते जेजूक वळखूंक ते विसरले. ते जेजूक एक पॉलिटिकल मासाया म्हणून ते चिंताले. पूण जेन्ना ताणें जेजूची महिमा
पळयली, जेजू पुनून जेवन जाला ते पळयली आनी ते जेजूक भियेन आसतना ते परगटूंक लागले. आनी ताकाच लागून हे देव मंदिराचे याज्ञीक जे आसात ते तांकां धरून हाडटात आनी ते जायते फावटी तांकां म्हणटात जेजूक परगटी नाकात म्हणून. पूण ते भियेन आसतना म्हणटात आमी देवाच्या उतराक पाळोवंक दिवंक जाय. देवाचें उतर आमकां सांगता जेजूक परगटूंक आनी तेंच आमकांय करूंक आपयल्लें आसा. आयज हे वाचपाचेर नियाळ करता आसतना मोगाचे भाव भयणो आमी 3 मुद्दे आमच्या जिवितांत मानूया. पयलो म्हणल्यार मोगाचे भाव भयणो पवित्र पुस्तक जिवितांत आपणावया. आमी जेन्ना आमच्या जिवितांत मागण्या करतात तेन्ना आमी देव आमचो ताळो आयकता. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचतात तेन्ना आमचे लागीं देव उलयता आनी आमी देवाचें उतर आयकूंक गरजेचें. आनी देवाचें उतर आमकां दितलें आनी ताकाच लागून मोगाचे भावन भयणो आमचे घराब्यांत पवित्र पुस्तक वाचूंक गरजेचें आनी ताचें नियाळ करूंक गरजेचो. तातूंतल्यानच जेजू तातूंतल्यानच देव आमचे लागीं उलयता. दुसरें म्हणल्यार मोगाचे भावन भयणो देवाचो ताळो आयकुया. आमच्या जिवितांत आमी जायते तरेचे ताळे आयकतात. आमच्या जिवितांत आमकां आमचे राज चलयतले मनीस आसात ते उलयतात आमी तांचे ताळे आयकतात. आमच्या जिवितांत आमी मोबायलाचेर आसता, इंटरनेट आसता, मॅगझिन्स न्यूजपेपर आसात तेतूंतले ताळो आयकतात. पूण आमच्या जिवितांत देवान आमकां आनीक एक उतर दिल्लें आसा. ताचें उतर तेंय आमी वाचून देवाचो ताळो आयकूंक गरजेचो आनी तोच ताळो आयकल्यार आमी देवाच्याच मार्गान चलूंक पावतलीं. देवाची तिसरें म्हळ्यार मोगाचे भावन भयणो देवाची पदवी जाणा जावन घेवंक जाय. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करतात आमच्या जिवितांत आमी देवाची पदवी अणभवूंक पावतात. आनी हेंच शिसांनीय केलें. जेन्ना जेजून तांकां सांगलें दुसरे वाटेन तुजी रांपोण घाल, तांकां देवाची पदवी दिसून येयली. पेद्रूक जेजूची पदवी दिसून येयली. ताणें ताका भरपूर निस्तें तांचे रांपणेक घातलें आनी हाचेरूच पेद्रूचेंय घोडये मन बदल्लें, काळीज बदल्लें आसत आनी ताकाच लागून जेजून ताका आयज हे आख्खे पवित्र सभेचो पयलो ताका फुडारी ताका नेमलो. आयज आमी ह्या वचपाचेर नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच करपा मागुया आमचें काळीज आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर आदारून चलूंक. आमी आजून पर्यंत देवाच्या उतराक पाळो दिवंक ना जाल्यार देवाच्याच बळान आमी मुखार वचूंक देवा लागीं आदार आनी घोटाय आमी मागुया.